नमस्कार. सरदाराल उडगास बस्ती वामन शणे स्मरण सरणी हाजे 5 दिसांतलो आमी आसाची. श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री नंदगोपाल वी शणे कण्णूर लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ हांगा तुमकां स्वागत. आज ह्या 5 दिसा सरणींतू आमगेलो ಒಟ್ಟು वामन मामाले उडगासू वांटून घेवच्याक प्रख्यात हृदय तज्ञ डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आमगेलो आसाची. डॉक्टर तुमकां स्वागत. डॉक्टर हृदय तज्ञ मात्र न्ही, तो कोंकणीचे तज्ञ जावन आसा. कोंकणी साहित्य, कोंकणी कला आनी कोंकणी शिक्षण प्रमुख जावन कोंकणी शिक्षणाचे मळारी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै देणे महत्तर जावन आसा. ताणें एक आमगेले कोंकणी शिक्षणाचे पताके केन्नाय उंच दवरून घेवन ताणें कोंकणीक एक विशेष स्थानमान दिवचे खातीर शिक्षण मळारी मस्त प्रयास केलेलो आसा खूब काळा लागून. ताका फाटींबू जावन वामन मामाले देणे कसो आसा आनी वामन मामाले देणे कितले म्हत्वाचे म्हणलेल्या विशयारी आमी आज भासाभास करुया. डॉक्टर तुमी कोंकणी शिक्षणाचे एक मळारी वामन मामाले देणे कितले आसात म्हळ्यार महत्तर कितले महत्वाचे म्हूण सांगून एक देखून आमगेले प्रेक्षकांक सांगता. पयल्यान पयले एक विशय सांगता म्हळ्यार कोंकणी शिक्षणा काम म्हळ्यार खंय जखून येयलें खंय गेलें अशी नेर जावन एक पंक्तीर सांगता जाल्यार वामन मामान येतरी कोंकणी शिक्षणाचे मळबार तें एक नक्केत्र येतरी. एका क्लास आशिल्ले आमी 10ची क्लास पावले अशें म्हणून सांगल्यार तुमकां नेर जावन कळटा कितलो वाड जालो ताची. 10ची क्लास आशिल्ले आमी वयले स्नातक पदवी आनी स्नातकोत्तर मठाक वचून पावता तितले आमी शिक्षणांतून मुखार आशिल्ले आमी म्हणून एक पयलीं उतरां सांगल्यारीची वामन मामाल देण कसर म्हणून कळटा. जाल्यार शिक्षणा दुसरे विशय म्हणके तितले नेर ना. कित्याक म्हणून म्हळ्यार शिक्षणाक एक व्हड परंपरा आसता. खंयची एक भास शिकोवका जाल्यार तो एक शिकयतलो जावका. भास शिकोवची रीत आसुका नीत आसुका ताका एक नियम म्हणटाचे ताका नियम आसता. खंयची भास जावं जगत्याचे कोंकणीक हेच नियम लागू जातात. आमी इतिहासाचे थोडे पान फाटी वचूंक मागशी वचूंक कोंकणी शिक्षण खंय आशिल्लें कशें मुखारसून येयलें वामन माम खंय येवन तातूंत स्थान मेळटा गेलें आनी त्या निमित्त कशी वाड जाली अशें म्हूण सांगता जाल्यार एक 2 उतरां हांवें इतिहासांत पळोवन वचून सांगता. पळया आमी कोंकणी लोक गोंयांसून हांगा स्थळांतर जावन 450-500 वर्सां लागीं जाले अशें म्हणून आमकां इतिहास सांगता. आमी लोकांनी आमगेली भास उलोवन घरांतू आमगेले प्रार्थना स्थळारी लग्ना मंडपांतू मार्केटांतू आनी खंय गो बजारांतू आनी कोंकणी मनीस मेळ्ळ्यारी आनी आमगेले कुटुंबाचे कसल कार्यावळ आसा तातूंत मेळ्ळेली तवळी आमी भास आमगेली ही भास उलयली. त्या निमित्त कोंकणी वांचून मुखार येयली. जाल्यार शिक्षण आमी लेखील तितलें मुखार येयली. ताका 2 कारण आसली. एक कसन म्हळ्यार आमी लोक हे तटवर्ती कर्नाटकाक स्थळांतर जालेल्या वेळार आमचे लागीं शिक्षण एक वाटना. 1, 2, 3 अशी 3 मात भितरी आमच्या लोकां लागीं आशिल्लें शिक्षण विद्या हें पुरा नश्ट जावत गेलें. तें परत शिकयना जाल्यार आनेक पिळगेक मेळना. भास तशी आसता मौखीक जावन उरली भास. आमगेली स्कूल म्हणलेलें नाशिल्लीं आमगेली शाळा आमी केलेली नाशिल्ली. हें एक प्रमुख कारण. दुसरें कारण कशें म्हणून म्हळ्यार शिकवण एक
मुळावे बुनियाद म्हणता आमी ताका बुनियाद जावका ताका शाळ जावका शिकप जावका बरप जावका हे तिन्नीची नातील निमित्त हे दोन्हीची व्हड पेट म्हणटा पळय हो पडलो आनी कोंकणी भास शिकवणेंतून मुखार आयिल्लो कोंकणी लोक शिकपाक मुखार आयले कोंकणी भास येयनी हांत फरक आमी कळका जाय आदी 450-500 वर्सां उपरांत आमी कोंकणी लोक पुरा साक्षर लोक पुरा साक्षर खंयच्यान तूं पुराय भाशेंत विंगड भाशेंत दुसरे भाशेंत वेगवेगळे भाशेंत आमी इंग्लीश लायक उलयताचे हिंदी शिकताचे हांगा येयली कर्नाटका भितरी हांगा राजभास कन्नड आशिल्ली कन्नड शिकलेची हांगा तुळ भास आशिल्ली तुळ शिकलेची चिक्के सकल गेल्यार तांकां गेल्यार मळयाळ भास आसा मळयाळ भास बी शिकलेची म्हण आमी शिकलेतील भास ना महाराष्ट्रा गेल्याची मराठी शिकलेची गुजराता गेल्याची गुजराती शिकलेची खंयची भास शिकच्यांत आमी हुशार ते कशी म्हळ्यार मौखीक जावन शिकप त्यो भास त्या राज्यां भितरी शिकवणेंत आशिल्ली तशें जावन आमी कन्नडा भितर साक्षर जाले इंग्लिशा भितर साक्षर जाले हिंदींत साक्षर जाले आमगे स्वताची आवय भास कोंकणी मौखीक भास जावन उरली आनी त्या कारणाक आमकां बरप ना वाचप ना अस्सल परिस्थिती आसतना खूब लोकांनी हाका काम केलें वामन मामाल एक विशेष देण आशिल्ली ते आमी आजी आलोचन कोरका आनी ताजी उडगास काडका निमित्त म्हळ्यार तागेले निमित्त आमकां प्रेरण मेळका ते खंयच्याचेर प्रेरण मेळका अशें म्हणून आमी पळोवंक जाता साधारण खंयचे तुमी आतां आमगेले कन्नड कोंकणी एक कर्नाटकाचे पाठशाले भितर येवच्याक पशी फुडेंच तुमी थोडे प्रयत्न केलेले आशिल्ले आतां साधारण 2007 दाखोवन कोंकणी शाळे भितर आयले जाल्यार ताजे पयशे फुडें तुमी केलो पुरो प्रयत्न केलेले आशिल्ले वय त्या प्रयत्ना विशयार थोडे आमकां सांगून वय आतां आमी आमगेले कुळार गोंयांतूय पळयलें रे शिक्षण शाळे भितर कोंकणीकय खूब चड स्थान नाशिल्लें पूण बरें तर नाशिल्लें म्हण आतां आमी इतिहासान सांगताची बाहुबली पाया मुळांत तूं कोंकणी बरयलें सर मागीर हाणें कोणें कृष्णदास श्यामान बरयलें सर मागीर आमगेलें हें कसं होर्टस मलबारीक आसा तरी कोंकणीर बरय सगळें आमकां कोंकणी बरप येत आशिल्लें बोरच्याक वळख आशिल्लें गोत्त आशिल्लें ज्ञान आशिल्लें लोककम आशिल्लें हें आमी पळोवन घेतना आमी कसं लेखलें शाळे भितर आमगेले कोंकणी शिकोवच्याक कसलो त्रास आसा अशें म्हणून सादारण 1980 म्हण येता 1980 त्या वेळारीची आमकां माथ्या येनाशिल्लें कोंकणी शिकपाक आमी यत्न त्या वेळार आनी वामन प्रवेश जालो ना जाय न्ही कोंकणी कोंकणी तूं हें वावर करचें आनी तागेले तितले खूब चड प्रवेश जायना त्या वेळार आमी आमगेले श्रीनिवास पाठशालांत भितर आमगेलो विश्वनाथ कामत आशिल्लो कुंदापूर विश्वनाथ कामत आशिल्लो तागेलो आमी शतमान पयर केलें तो एक मनीस की कोंकणी शिकोवच्याक एक आलोचन केलेलो मनीस हें जावका कशी हाडका म्हणलें एक विचार त्या दाखोवनूच आमगेलें मात आशिल्लें आमी त्या वेळाचे कर्नाटका भितर आमी कशें हाडचें आमी कोंकणी शिक्षण संस्थेचो संघ आमगेलो आशिल्लो ताजे मुखांतर आमी त्या वेळार मुखेल मंत्री की शिक्षण मंत्री की कर्नाटकाचे त्या लोकांक आमी मेळ्ळेले आशिल्ले तांकां मनवी दिलेली आशिल्ली मागीर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी एसोसिएशन आमी केलेलें आशिल्लें तशीच भारत सरकाराचे भाशा अल्पसंख्याक लोकांक पळोवन घेतले तांगेलें कसलें तांकां संविधाना भितर कसलें हें मेळटेस तें मेळचे खातीर तांगेले भास व्हरून व्हरच्याक ताजे आमी उपयोग दिवच्याक प्रयत्न केलेले आसा अशी खूब नमुन्यार आमी प्रयत्न केलेले आसा सादारणशे एक 1996 म्हळ्यार 1994 म्हणटना एक आमी प्राथमीक कोंकणी पाठ्यपुस्तक म्हण केलें तेन्ना हें ना खंयच्यान तूं अधिकृत शिक्षण ना अधिकृत कोंकणी शिक्षण मेळ्ळें ना
आता भारत म्हणाले गणतंत्र दत्तरी एक एक राज्याचे शिक्षण म्हणाले एक राज्याचे काम वय राज्य सरकारांना ताका अनुमती दिवू का वय वय अशी आम्ही करचे जायना आम्ही शिक्षण संस्था केल्या आणि केल्या कर येता करचे जायना म्हणणे म्हळ्यार क्लास आता भायरी वय भायरी आता आमगेले कॅनरा हायस्कूल शिक्षण संस्था केलं तशीची आम्ही एक ते पुस्तकं केल्या थंय एक 2-3 नमुने पुस्तक केलें बट ताका मान्यत ना ताका मान्यता परीक्षे मात्र ती एक सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट मात आम्ही एक शिकताची म्हणाले एक खुशी एक मन आणतो आमगेल चेडू आमगे पळोवका आमी कसं म्हणारे आमगेल भास वाचच्या मेळ्ळे ते बरोचे मेळ्ळे म्हणटा भारी खुश पावता अशें वय तांगेले हावस बापूंक भारी खुश आमगेल भास वाचच्या मेळ्ळे वय ताणें ते विचार केलेलो ना 400-450 वर्सां कोणाकय ताची खबरच ना अशी एक पावल मुखार दवरलो आमी मुखार येतना ही खबर सादारण आमी गेले वामन मामान कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष जावन आसतना एक पडटा गेल्यार हांव हो विशय उलयलो अशेश केलेले आसा ते आमगेले लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी एसोसिएशन जो आशिल्लें ताजी सदस्य आशिल्लो वामन माम तो बंटवाळा दाखोवन येत आशिल्लो कळ्ळें ताका ताजी थोडेची बॅकग्रावंड आशिल्लें आनी ताका तें गोत आशिल्लें की अशें एक प्रयत्न जाता वय डॉक्टर हें आतां आमी कशें करचें तेन्ना आनीक प्रारंभ जायना थंय आमी बशिल्ले मनांत उलोवन घेतिल्लें आसतना ते आमगेले काळजां गेले ताकाय गेले म्हाकाय गेले थंय देखून आमगेले बुनयाद पडली कोंकणी शिक्षणाक अशें म्हूण म्हाका दिसता एक भास उलोवन बशिल्ले तुमी एक सांजवेळा अशी करीत म्हणून बशिल्ले त्या घडी ती घडी कोंकणी शिक्षणाक एक मूळ एक ताका कसं शंकुस्थापन म्हणटा अशें एक जालें तें सो त्या कोंकणी शिक्षणा खातीर मुखार सुनू आतां त्या टायमार अकादमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले वामन मामू आनी तागेल नंतर तुमी कशी कोंकणी हाडली तवळी कशी कोरेत डॉक्टर म्हणून आमी अकादमी म्हणून म्हळ्यार ती सरकारी संस्था न्हू सरकारी संस्थे देखून हे मुखार व्हेल्यार हक्क मेळटा तितलो एक साध्यता आसा ताका वय म्हूण दिसलो ताका मागीर तागेले नंतर एरिक ओजारी आयलो ताणें प्रयत्न केले अशी ही प्रयत्न ओट्ट करना तरी सरकारा मुखार आयले सरकार प्रपोजल आयले मागीर ताका एक टास्क फोर्स म्हणून सरकारान एक केलें तांतू भितर आमकां सगळ्यांक आपयले ताजे भितर भास जाले ताका सब जाली सरकारा उट जाली सेक्रेटरी उट जाली सचिवाल उट जाली अशें थंय धांवन आनी तो पुराय तुमी आनी वामन माम दोनी एक स्थान आसता कशी जावका कसाल जावका म्हणून अशी एक दोनीचे पावल आमी मुखार दवरलें हें सादारण जातना हांव सांगलें आतां वामन मामाले हे 3 वर्साचे हे आशिल्लें अवधी ताका 2 पटी अवधी मेळ्ळी 4.5 वर्स जालें तस जावन आमकां एक मस्त लायक जालें कळ्ळें पठ्यपुस्तक करच्याक मात आमकां तेन्ना आनीक अनुमती येयली अशें जालें अशें कोरून जातरी वामन मामान लेखलें सारकें म्हळ्यार आमी हें कसलें जावप तुम्ही केलेलं पठ्यपुस्तक कसं पडतंय आउट ऑफ सिलेबस म्हणटा तुम्ही शाळेंत घालू प्रयत्न करा ताका आमी अकादमी तर्फे कसं एक सहाय करूया म्हण तेन्ना ताजी उमेदी अशी वाडू आता त्यांनी तेन्ना CIL आवडतो मेळून एक पठ्यपुस्तक प्रारंभ केलेलं रचयल्लें वय ते सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस मैसूरा आमी गेले मैसूरांत एक सभ जाली ते सभा भितर हो कोण जस्टीस रंगनाथ मिश्रा तो ताका बसून आशिल्लो अशी आमकां एक भाशेक कर्नाटका भितर ही एक अल्पसंख्याक भास वय हाका पुराय मने सहाय दिवका वय अशें म्हणालें सरकाराक एक वचून मना गेलें थंय आतां मागीर पठ्यपुस्तक रचोवचे कार्यक्रम केले आनी शाळे भितर 2027 इसवे भितर अधिकृत जावन सरकारान आज्ञा दिली की तुम्ही आता 3री भास जावन शिकोवेत आनी ती पुस्तक सरकाराची पठ्यपुस्तक केलें त्या पठ्यपुस्तक समितीन हांव आशिल्लो तस जावन तें पुस्तक कोरून जातरी तांणी सुरेख निमगेल कशें म्हणाली 2000 तुमकां कितले जाण आसा चेडू म्हणून आमी 2000 म्हणून सांगलें आमी हेजे नागरी लिपीची शिकयताची कोंकणी 2000 पठ्यपुस्तक सरकारान धर्मार्थ आमकां छापून दिलें वामन मामा निमगेलें कशें करुया वामन मामा कशें करुया डॉक्टर म्हणाले 1-2 जण 4 वॉलंटियर्स मेळ्ळे हां करुया म्हण म्हणालो कडेर मुगेल कार दिलें आनी 2-4 जण वॉलंटियर्सां दिलें आनी तांकां ती पठ्यपुस्तक दिवन मंगळूर देखून कारवार मेरेन ज्यो कोंकणी लोकांना
स्थापन केलेले शिक्षण संस्था. शिक्षण संस्थेन चलोवन उरते ते पुरा विद्यार्थ्यांक वांटून येयले धर्मार्थ वांटून येयले ती पळयली चेडवांक बारीक उमेद येयली ते आनी शिक्षणाक मुखार वचपाक आनी एक पावल आमगेलें मुखार गेले म्हळ्यार तेन्ना आमकां आनी कडेन कसो आशिल्लो म्हळ्यार कोंकणी टिचर्स नाची शिक्षण पद्दती ना वय आनी कोंकणी आमी स्विकारार्ह जावन आशिल्ले एक म्हूण सांगून आमगेले शिक्षण संस्थेचे जे मुख्यस्थ आसाची वय तांकां एक मन आवच्चें न्ही आशिल्लें न्हू तांकां एक आनीक मन आवच्चें न्ही म्हण वो म्हणून मला की आमी हें वापस आमगेलें केन्नाय चलता आसता तशें आमगे हांगा तुमी सदां येवचे आशिल्ले एक तेन्ना थंय आशिल्ले वय थंय आशिल्लें वय 2007 to 9 तुमी थंय वच आशिल्ले वय खडेरी 2009 आमगेली सरस्वती मंदिर वय हें कोंकणी केंद्र केंद्र कळ्ळें कोंकणी शिक्षण केलें वागदेवीलें मंदिर हें म्हणचें कळ्ळें हांगा येवन बसच्या सुरू करतरी एकची वामन मामाल मात्यांत गेल एक काम करया आमी गोंयांत न्हू कोंकणी शिक्षकांक हांगा पळय म्हणून आनी कोंकणी शिक्षण हांकां सरकारान हें ना कसान पगार ना तवळ कशें करचें ना थंय एक प्रधान काम वामन मामान काण घेतलें कसल म्हणून म्हळ्यार ह्या विश्व कोंकणी केंद्राक आयिल्ले ज्यो सहायधन आसा त्या सहायधनांत एक वांट काणू आमी शिक्षकांक गौरव दवरपणी दिव्या हें व्हड एक धाडसी एक काम तें न्हू एक मुखारचें एक कमिटमेंट दवरून घेवन वय ताका दूरदृश्टी मत दूरदृश्टेर केलें तें काम कितले म्हळ्यार एक व्हड एक पावंड दवरलें म्हळ्यार मुखारचे दिसाचे कशें जत्तले म्हळ्यार कसलेंय जत्तले वय न्हू ताणें केन्नाय सांगचें डॉक्टरा दुड्डवाचें उणेपण जावन कामराब बना वय दुड्डवा निमित्त कामराब बना म्हणजे ताणें तें केन्नाय जायना तूं कांय भिवू नाका आमी करया म्हणून म्हणालें कशें शिक्षकाक हें केलें म्हणजे एक पेपरार एक सण दिव्या म्हणून म्हणालें एक पेपरार सण एक कसं एडवर्टायजमेंट की कसं एक दिल्लें आनी आमी मुरलीधर प्रभू आमगेलो हांगा कुमटाचो कोंकणी एज्युकेशन ट्रस्टाचो भारी उमेदीच कोंकणी शिकोवच्याक उमेद आसता मस्त आमी कसले केलें हें मंगळूर दाखून कारवारा मदें तुला जागो कुमटान तूं हें केलें आनी पुरो तें हें कसन हें दिलेलें कसन एप्लिकेशन दिलेलें इंटरव्यूज केले वय तांकां पुरो थंय आपोवन इंटरव्यू केलो सुमार जाणां आयले तांतले पुरो जाणां हांव मामा मुरली आनी एक कोण अशें आमी 4 जाणांनी बसून तांतले उलोवन घेवन तांकां नागरी लिपी वाचच्याक आनी बरोवच्या येवका आतां कोंकणी कोणाक शिकू मेळ्ळेलें ना तें खबर विंगड कोणाकय मेळ्ळेलें ना कळ्ळें इतलें आसल्यार पुरो आमी तांकां ट्रेन करून बारी उमेदीर येयलेची कळ्ळें शिक्षक आनी शिक्षक यो अशी तांकां थंय आमी हें करून 14 जाणांक आमी सुरेख आयक केलें आनी तांकां सांगलें अशी अशी गौरवधन दिताची आनी तुमगेल्या गांवांत तुमी शिकोवचें अशी एक येवजण वामन मामान घाल्लें आनी आमी हें कार्यरूप हाडलें वामन मामान तेन्ना एक 4 पॉयंट प्रोग्राम म्हळ्यार शिक्षणाचे 4 मुखी चतुर्मुखी एक कार्यक्रम शिक्षणा खातीर एक टिचर्सांक दिवचे एक चेडवांक तांकां जावका गेलेले प्रोत्साहन आनी प्रोत्साहकर बहुमान कसलें मागीर आमगेले कोंकणी कसले शिकूका म्हळ्यार विशयार एक एडवोकेसी पेरंट्सांक म्हळ्यार 4 जन स्टेक होल्डर्स तांकां 4 जन स्टेक होल्डर्सांक काही समाधान करचे तसले एक पावंड आमी येवजण घालती आतां ती येवजण कशी मुखार गेली म्हणून म्हळ्यार आतां प्रथम जावन आमी शिक्षक हें केलें ना शिक्षक अपॉयंट केले आनी ते शाळेक तांकां दिले ते गांवतल्यांक दिले आनी हो अनुभव म्हणालो कसं म्हणल्यार आमी गोवा देखून जांक कोंकणी शिकयतले शिक्षक आसा पळय तांकां हांगा पळय तांकां हांगा येवचें वचचें खर्च पुरो आमी दिव्यांग राबच्या पुरो करूं आनी 2 दिसाचें एक कार्यागार प्रशिक्षण शिबीर हें प्रशिक्षण शिबीर आमी हांगा चलोवन मेळ्ळें तांकां कशी बरोवका कोंकणी भास बरोवची एक रीत आसा उलयल्या म्हणके बरोवचें जायना खंयची भास जाल्यार तशीच कन्नड भास जाल्यार तशीच आमी एक नमनार उलयताचे धारवाडचे एक नमनार उलयताचे मैसूरचे एक नमनार उलयताचे कन्नड भास बट पठ्यपुस्तकाक एक रिती नीती आसा ती पठ्यपुस्तकाची रिती नीती कशी आसूं का
म्हणून आमी सरकारा सांगता जाल्यार आमी सुद्दां तयार करता सरकार आमी तर तें ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಾರಿ ಏಕ ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ನಮಗೆ म्हणून भारी एक कसं नाही सपोर्टिव्ह म्हणता पळय सहकार दितले आसा बट तांकां भास येना भास आमी कशी कोर दिवं का म्हण सो हे शिक्षकांनी हांवें वामन मामान अशे पर बसून आनी शिक्षकांनी बसून हे पठ्यपुस्तकाचे पठ्यवस्तू म्हणता पळय पठ्यवस्तू आमी तयार केलो हे तयार करतना तांकां हांगा ट्रेनिंग जालें हे प्रशिक्षण शिबिरान भारी प्रमुख पात्र घेतलां लँग्वेज लॅबान बसून केलें प्रति एक अक्षरमाला दाखोवन शब्द कशी कोंकणीक ओत्तक्षर कमी हे आमी पळोवन घेतलें कोंकणीक संयुक्ताक्षर कमी जालें तितलें सोडवान बरोवपा भास आनी छंद भास आनी आमगेलो अनुनासीक मस्त येता ही खबर पुरो एक टिचर्सांक दिलें आनी ते प्रत्येक प्रशिक्षण शिबिराक वामन बसता आशिल्ले आनी हे पुराय कोण कोण तुमी अपॉयंट केलेलो आसा विंगड स्कुलान भितरी ते टिचर्सां पुराय ताका गौरवधन प्रति मासाक प्रति म्हयन्याक विश्व कोंकणी केंद्र दिवचे म्हाका दिसता तें तुमी अशी मातशी घेवन पळयतना तें एक निर्धार आज कोंकणी एक बलवत्त जावन नेला पांय दवरता तशी प्रमुख कारण तें प्रमुख कारण म्हळ्यार मनशाक आनी शिक्षकांक एक घर चलासून वरच्याक एक आर्थीक हें ना कितलें शिकोव येता आमी पळयलां न्हू सान आसतना देखून शिक्षकांक कितले कश्टार आसता ते म्हाका भारी अभिमान दिसता कसं म्हळ्यार डॉक्टर आतां कोविडा समयार मस्त एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आमी पळयताची मस्त एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान तूं टिचर्सांक तांगेले हें कसं सॅलरी आसा तें उणी करचें एक परिस्थिती आयली बट हे हांगा तुमगेले कार्यक्रमान म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्र कार्यक्रमांत खंयचे टिचर्सांक सोडची जेवो तांकां आमगेले कोंकणी टिचर्सांक उणी दिवची जेवो ते कसं एक करनाशी एक चंद्रित आर्थीक सहाय ते उणी जायना तशी तांणी धीर सोडना तशी ते धीर सोडना तशी तांगेले तें चलोवन वेलेलें एक 2-3 फावटी आर्थीक परिस्थिती मस्त गंभीर जालेली म्हाका तेजें हें आसा खबर आसा ते ताका लागून उलयतना तें कांय चिंत करनाका तुमी ते घोड एक म्हाका मस्त अभिमान दिसता ते म्हळ्यार ते आमगेले ती आमगेले जे एक टिचर्स तांकां एक आमी वयर दवरका प्रधान एक कार्यक्रम जावन घेतले आनी कसाल म्हणून म्हळ्यार तांकां ते चेडवांक तुमी आतां तांतले उलोवका तांकां चेडवां हावसबाब सुद्दां उलोवका तांकां मुखार वयलें काम तें लायलें शिक्षण मात दिवचें न्हय तांकां प्रोत्साह करका तांकां आतां लोक कशे निमयता जे आमी कोंकणी शिकून कसो करचें आसा म्हणून म्हणटा ताका कशी हें कशें येयलें प्रतिक्रिया कशी येयली पुराय स्कुलान तूं कुडले चेडूं मेळ्ळे की सुरवेक प्रारंभ करतना आमी ओट्टू 28 चेडूं 28 केलोटे स्कुलान तूं टिचर मात्र येना चेडूं ना एक दोन केन्ना म्हणून 2-3 ते सोणी टिचर्स 1-2 स्टुडंट जाल्यार कोंकणी शिकोवका आनी तांगेले मुखेल शिक्षक कोण आसा HM म्हणटा प्रिंसिपल म्हणटा तांत लागीं हांव म्हगेल बायल आमी दोग जाणय हांगा देखून कारवार मेरेन वर्साक 2 फावटी आमी वचून येता आशिल्ले आमगेले कितले ट्रिपां भितर वामन मामा आयला ताणें येवन स्वता येवन ते हांगा शिक्षण संस्थे वचून तेंचे प्रमुख आले उलोवन आनी पळयात ही तुमगेलो आवय भास आमी शिकनीची आमकां बरोवचें येना म्हणून म्हळ्यार आज हे गणतंत्र देशा भितर लोक हांकां कशे दिसता तंतूय कोंकणी लोक म्हळ्यार कसो खंय वचून पळयले कोंकणी लोक व्हड स्थानार सगळ्याची देशा भितर आमी 25 लाख मात राष्ट्रा पुरोवचे कोंकणी लोक जाल्यार आमी पळोवन स्थान कसं आमगेल्या लोकांनी खंयच्या स्थानार पुरे तुमी एक एडवोकेसी पुस्तक प्रकट केलेलें वय कोंकणी इन स्कूल म्हणून एक पुस्तक केलें एक पॅम्पलेट केलें आनी चेडवांक आतां नेक्स्ट कसं शिकता चेडवांक कसं कोरेत म्हणून तांकां एक प्रोत्साह करता कसं कोरेत डॉक्टरा म्हणून तांकां एक स्कूल बॅग दिव्या म्हणून दिव्या म्हणून एक चंद स्कूल बॅग आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून प्रिंट केलेलें स्कूल बॅग वचून तागेलो उरलोवन एक ताका एक कितलें एक मौल्य फिक्स कर न्हू प्रति वर्स 9 जॉइन जातले 50, 60, 50, 100 थंय गेले एक वर्सा
आता आमगेले पयलीं एक उडीक आसा म्हाका पयलीं एक आमगेली एकली स्कॉलर म्हळ्यार आमगेले विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन निधीची एकली स्कॉलर आतां इंजिनियरींग करता ती आमी फर्स्ट आयिल्ले कडले तांगेले उलोवचाच तुमगेले अनुभव कशी तुमी कोणें कोंकणी स्कुलान शिकल्यांचे म्हूण पळय निमगे तेन्ना ती चेल्ली कुमटाची एकली ती चेल्ली उठार बोल म्हणाली हांव कोंकणी शिकल्या स्कुलान तूं आनी म्हगेल्याक ते बॅग आसा तुमी दिलेले म्हणून सांग ते बॅग आसता गेले बारीक कुशे रितीन सांगलें वय 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 ते बॅग व्हरून दिवच्यान तुमी तरी मन मामा आमगेलो उठयत तशें कळना आमी खंय के कडेन हॉटलांत की हांगा खंय की राबचे केला तो कसले जाल्यार ते तेगेले हाजी विशय कसले वय कसले तेगेले हे ना तेगेले प्राय एक दो तेगेले आरोग्या विशय कसने एक दीस ताणें कसने हें केलेलें ना तो येत तशें कोंकणी खातीर कळना अखंड जावन आशिल्लें एक स्पिरीट कमिटमेंट म्हणटा कमिटमेंट आनी त्या प्रायर ते कमिटमेंट दवरून घेवचें म्हळ्यार इतलें मनशाक सुलभ ना केन्नाय मनशाक कसन म्हळ्यार एक कितले की एक वय जाता तरी मागीर वय आसता तरी प्राय जाता तरी ताका एक नमुन्याचे संन्यास येता मनसन्यास संन्यास येता मनोसन्यास लास्ट मिनीट ते येयनी ताका केन्नाका येयनी ताका कळ्ळें मागीर आमी सांगलें विद्यार्थ्यांक आनीक एक कसं करायचें 1000 रुपये तांकां वार्षिक जावन विद्यार्थी वेतन स्कॉलरशीप दिवंक जायत की दिव्या म्हणून तेव्हा दिव्या म्हणून तो म्हाका दिसता एक कालारी म्हळ्यार आमगेले 85 विद्यार्थी थंय पाविल्ले जस्ट काय एक 2 वर्स फाटीं 2019 की आमगेले 85 विद्यार्थी हुपून गेले तेन्ना ते 1000 म्हळ्यार 5 लाख रुपये व्हड एक आंकडो तो तितले आनी त्या नंतर आमगेले रामदास कामत मामान तागेले पुस्तकां 1100 पुस्तकां हय ते पुस्तक दिल्लें आसा पळय आमगेले ते 3,000 रुपयाचे व्हॅल्यूचे सेट करून दिवन व्हरू कश्ट ते तितलें पुस्तक आशिल्लें आनी ते म्हाका दिसता 25,000 की ताजी प्रती नाना आसा ते बायलिंगवल वय त्यामुळे हांनी लायक आमकां ते वय तें एक चांग एक बरे उपक्रम त्या म्हळ्यार वामन मामन म्हणलें तेन्ना वयर तांणी शिकता आसाची स्टुडंट्स तांणी स्कुलां भितर कोंकणी शिकता आसा जाल्यार तांकां वाजूक मटेरियल नाकूय तुमी सांजसान पुस्तक प्रकट करता ताका कितलें म्हूण पळय म्हूण सांगून ताका मागीर रामदास मामान ताका एक बायलिंगवेल म्हळ्यार कोंकणी आनी इंग्लीश आशिल्लें ते तुमी एडिट करून दिलेले ते एक बारी चंद पिक्चरस म्हळ्यार रंगरंगीची पुस्तक थोडीची ಒಟ್ಟು एक 4 पुस्तक पेज 10 पेज पुस्तक वय एक सेट तांकां चेडूंक एक कसं म्हळ्यार एक कसं म्हणटा आमी ताका हेजिटेशन कोंकणी ते वाचच्याक हेजिटेशन कळ्ळें आमी क्लासांक तांकां वचना प्रती आमी एक क्लास आमकां दिवंक आमी येयले तो पुरा शिक्षण संस्थेचे व्यवस्थापकांनी मस्त सहकार दिला आनी एक क्लास आमकां तांगेले कितले ते 40 की 45 मिनटाचे आमी वता आशिल्ले हांव आनी मेल बायल वता आशिल्ले तुमकां वाचचें जायना आनी हांव वाचून दाखयता तांगेले जरा चंद दुकान वाचून दाखयलें तांकां वय दिसता इतलें सुलभ वाचूं जाता म्हळ्यार अभ्यास नातिल्ले निमित्त आमी वाचची नासली वय हें वय तशीच वामन मामन कडेन सांगता इतलें कोण कशी वाजिली तुमी वाचले येता आमगेले भास सुंदर भास वाचच्याक आमी अभ्यास केलो येता ते चेडूंक एक मन ते घट्टी बशिल्ले निमित्त तांणी ते वाचच्याक मुखार येयले आतां तांकां तें 1000 रुपयाचें हें जालें कशें स्कॉलरशीप जालें पुस्तक जालें बॅग जालें अशी नाना नमुने तांकां प्रोत्साहन आनी अभिमानपूर्वक तांणी म्हळ्यार ते स्कुलां भितर विंगडले दाखोवन बारी एक गरबारी सांगतालीची आमी कोंकणी शिकताची म्हळ्यार आतां आमगेले कशी विश्व कोंकणी केंद्रांतून नाना समुदायाचे कोंकणी लोक आसात एक मेळ नासाची कार्यक्रमांत मेळटाची ते मोगान येताची तेच नमुने शाळे भितर विद्यार्थी पुराय समाजाचे तांकां थोड्या लोकांक ते वाचच्याक तिके कश्ट जाता तशें न्ही पूण आमी वचून तांकां हें केल्यार एक उत्तेजन दिल्यार आनी आमगेले टिचर्सांक बारी लायक आमगेलो मुरलीधर प्रभू माम कुमटा दाखोवन आमगेलो टू कॉलान जॉयन जाल्ल्यांची मुरलीधर प्रभू माम तुमकां ह्या कॉलाक स्वागत मुरलीधर प्रभू मामा विशय सांगचे म्हळ्यार आमी मस्त काळ दाखोवन तांणी कोंकणीची एक सेव करता आसाची कुमटांतू कोंकणी परिशद म्हळ्यार एक संस्था मस्त काळ दाखोवन आसा आनी ताजी तांणी मस्त व्हड पदाधिकारी जावन तांणी सेव दिला तशीच आतां कोंकण एज्युकेशन ट्रस्ट म्हळ्यार एक शिक्षण संस्था चलायता आसत तांणी
आनी त्या कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टा मुखेन आनी आमगेले कोंकणी शिक्षण विभाग कसो आसा विश्व कोंकणी केंद्राचे हाजे मुखेन तांणी कोंकणी शिक्षण कुमटांचे एक उत्तर कन्नड शाळेंचे पुराय शाळेंत घालचे एक तुमी सगळे सांगल्या वरी तांणी एक मस्त देण दिलेलं आसा तांगेले अनुभवारी वामन मामाक तांणी लागीं दाखोवन पळयला वामन मामाले कामाचे महत्व कोंकणी शिक्षण म्हळ्यार कसं आसा म्हळ्यार तांगेले अभिप्राय आमी आतां आयकुया मुरडेधर प्रभू माम तुमकां एक 2 उतरां तुमी वामन मामाले कॉन्ट्रिब्युशना विशयार उलोवका म्हूण हांव विनंती करता मुरलीधर प्रभू आयकपडटलो नमस्कार नमस्कार हय आयकता नमस्कार ऐका हांव उलयलें आयकत वा नमस्कार हॅलो म्यूट आसकी म्हणून उलय उलय उलयलें कॅन यू हियर मी वय 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 आयकत वा आयकता नमस्कार गुरुक आनीक डॉक्टर मामाक नमस्कार चिके म्हाका क्षम करता हांव चिके लेट जॉइन जालो ह्या कार्यक्रमात तुमगेले प्रथम जावन आगेले बस्ती वामन शेणे मामू आजी आमचे वांगडा ना तो एक आमगेले कोंकणी कुटुंबाचो मालगडो कोंकणी कुटुंबाचे यजमानू म्हणिता तो आज अंतरला आनी हे म्हाका आमकां सर्वांक एक लॉस म्हाका एक पर्सनल लॉस म्हणून हांव लेखत आसा कशें म्हळ्यार कोंकणी म्हळ्यार बस्ती वामन शेणे माम आनी बस्ती वामन शेणे माम म्हळ्यार कोंकणी ते एक अद्वैत कोंकणी आनीक वामन शेणे माम म्हळ्यार एका एक इनसेपरेबल तशें म्हूण हांव कायम लेखत आशिल्लो आनी ताका हांव एक पंता डॉक्टर मामा गोत्सा कोंकणीचे सुरू करता आसतना कार्यक्रम शिक्षण शाळेंत सुरू करता आसतना कुमटांतू आयिल्ले सब जाल्ली व्हड एक सभा इतर स्कुलाचे मॅनेजमेंटाक पुरार आपोवंक न्हू आमी कोंकणी स्कुलांत प्रारंभ करता म्हणले सभे भितरी ताका इंट्रोडक्शन करता आसतना हांव सांगिल्लें कसं की म्हळ्यार वामन शेणे मामू म्हळ्यार तागेले श्वासू कोंकणी उच्छ्वासू कोंकणी म्हळ्यार भायर सोडटा आसतना कोंकणी भितर घेता आसतना कोंकणी अशी एक कोंकणीचो हो जन कोंकणी एक मनुष्य म्हूण सांगून ताचेर आमकां भारी एक अभिमान आशिल्लो हांव एक तागेले विशयांत म्हगेले पर्सनल एक 4 उतर सांगून कडेन एक शिक्षणा विशयांत म्हाका गुत आशिल्लें एक 2 उतर सांगचे इच्छ करता जायत न्हय गुरू हांवें तांकां पळयलें प्रथम दाखोवन 1994-95 भविष्यात एक विश्व सारस्वत संमेलनाचे संघटने खातीर तो आयिल्लो आनी ती सब जाल्ली खंय की म्हळ्यार कुमटा वेंकटरमण देवस्थाना भितर तेन्ना ताका भविष्य प्राय म्हळ्यार मे बी अराउंड 60-62 एज भारी एनर्जेटीक आनीक कसं म्हळ्यार एक नो नॉनसेन्स मनुष्य तेन्ना and then आमी लेखिल्लें हाणें उलोवचें तागेले ती एनर्जी लेवल्स आनी पळय आसतना ही इज अ मॅन विथ अ मिशन म्हळ्यार तागेले एक संघटना चातुर्य बी तशी आशिल्ली आनीक दॅट वॉज अ कायंड ऑफ लव एट फर्स्ट सायट म्हळ्यार ह्या जनाचेर एक भरवस करीत हो कोंकणी खातीर कांय तरी करता म्हणून बहुशा त्या दिवस ताकून हांव तागेले एक फॅन जालो म्हणून सांगितलो विशेष हांवें सांगचें म्हळ्यार वामन मामाले हे कोंकणी पुरा साधन केल्ली तागेले आफ्टर रिटायरमेंट म्हाका रॉकफेलरान सांगिल्लें उडगास येता लायफ बिगिन्स एट 60 म्हणून सो बहुशा वामन मामाले विशयान तूं ते समजी नाही ताजी फुडें ताणें कसं नाही कर न्ही म्हणून न्ही ताणें बँका भितर मस्त काम केलें म्हणून आयकल्या टीए पै अंडर मान्य के पै अंडर ताणें मस्त काम केलें बँकांत तूं आनीक एग्रीकल्चर लोन वाडयलें कशें जनाचे जना एक संपर्क ताका मस्त आशिल्लो आनी एक संघटन कशें करची म्हणले एक अनुभव ताका आशिल्लो जाल्यार तागेले हे सेकंड इनिंग्सा भितर ताणें डबल सेंच्युरी मारिल्ली म्हळ्यार आफ्टर 60 नंतर हेणें कोंकणी बद्दल काम केल्लें म्हणून आमगेर मस्त जन आसाची 60 वर्सां रिटायरमेंट जाली तशीची हांवें कसं ना 30 वर्सां 35 वर्सां 40 वर्सां आमी सेव केल्या आनी पूर म्हाका म्हूण सांग नाही सेव म्हळ्यार सेव कांय उरना पगार घेवन घेवन संबळ घेवन काम केलें जाल्यारीची व्हड सेव केलें हांव सांगचें तात्पर्य म्हळ्यार आमगेले मस्त जन आसच
आजी आमगेले एडवान्सिंग एज आमी तरी 60 जाली नंतर मस्त जनांना एक 10% जनांना आमगेले कोंकणी खातीर कोंकणीचे जन आसा कोंकणी खातीर येयले तरी भविष्य आमी कोंकणीचे वामन वामनात कशें केलें तेज्याकिंत आनी जास्ती काम करीत म्हणले आमगेले संदेश हे काम आमगेले वामन वामले जीवनाचे आमकां एक संदेश म्हणून सांगपाक हांव इच्छा करता. अनेक म्हळ्यार विशेष म्हळ्यार कुमटाचेर भारी प्रीती कित्याक म्हळ्यार एक म्हळ्यार कुमटा आमचे कोंकणी उलयता व्हड समुदाय कुमटांत आसा एक इतले न्ही वेगळे समुदायाचे जन पुरा कोंकणी उलयताची म्हळ्यार तरी उत्तर दक्षिण कन्नडा उडपी सोडल्यार उत्तर कन्नडा भितर आमगेले कुमटा एक व्हड सेंटर आनी तागेले मोगाच जन आसाचे हांगा तागेले उट्टू काम केलें तसले शिवराम कामतू अरुण उबयकर म्हळ्यार हे तांणी 1992 भितर काही चळवळी केली बँगलोरांतू तांणी मेरवणी पुरा केल्ली त्या वेळा देखून तागे उट्ट आशिल्ले तदनंतर हांव भारी एक प्रीती आपणाले एक जन म्हणलें ताणें केन्नाची हें करता खंय कुमटा येवचें आसा म्हण जाल्यार म्हाका एक सकाळी जेव्हा फुडले दिवस फोन मुरे तूं कुमटा आसना बापाय आसवा म्हणून येव काय म्हणणार येव मेळ वता तुका म्हणून एक येवचें मेळचें या खंय तरी मध्य एक जेवणाक एक काफीक वचचें आसा पळय बारीक आनी कसं ना कसं व्हड कसं विशय उरना कुमटा जन कशें आसा कोंकणीन काम केलें जन कशें आसा मेळचें हे बारी तागेले एक प्रीती ताणें एक प्रीत व्यक्त करची आनी तागेले दोळ्यां भितर कोणी पडलं म्हण जाल्यार हो कोंकणी काम करचें सामर्थ तागेलें आसचें म्हण जाल्यार ताका केन्ना सोडना तें तागेलें हांव विशिश्ट एक व्यक्तित्वा भितर पळयलें ताका हो कशी तो कशी म्हणून मस्त चवकशी ना तागेली अनेकल्या विशयान तूं अनगत्य कसं उलोवचें ना ताक्केक मनांत गेलो हो जन अड्डा म्हण जाल्यार तो तागेले फाटी म्हाका तो लागता बहुशा हे एक आमी तागेले शिकचे गुण म्हणून म्हाका दिसता आसा एक विजेता भंडारी म्हण सांगून एक कोंकणी आर्टिस्ट कुमटांत आशिल्ली ती बहुशा तो एक बॉम्बेक हे व्हरता ना कसं एक ट्रूप घेवन गेल्लो विजेता भंडाऱ्यान ती गेले सान दुबाय 1-1.5 वर्सां की 2 वर्सां घेवन गेलो ती भारी एक लायक कार्यक्रम दिल्ली खंय ते केन्ना म्हणचे ताणें ते आर्टिस्ट एक कसं लेख तागेले प्रोत्साहन म्हळ्यार ही विजेता भंडारी ती तिक भारी लायक कार्यक्रम केलो मरे हांगा बॉम्बेन कसं लेख कार्यक्रम दिल्ले ते तिका व्हरका आमी नेक्स्ट डेल्लीक जेवून आनी खंय व्हरका म्हणून आनी प्रती पंत येयले निमगुजे ती कशी आसा मारया म्हळ्यार एक कलाविद म्हण जाल्यार कोंकणी कलाविद म्हण जाल्यार तांकां आमी विसरचना म्हणले तागेले व्हड गुण म्हाका भारी खुशी जाता. आनीक म्हळ्यार हांव कोडयाला वता आशिल्लो म्हगेले वेव्हारान सरसून थंय गेल्यार तेन्ना हे भविष्य विश्व कोंकणी केंद्र जावचें फुडें SL शेट मामाल ते बिल्डिंगांत खंय एक सकल एक फ्लोरारी बेजमेंटा भितर एक सान ऑफिस आशिल्लें तेन्ना हांवें अशी म्हणचे आशिल्लें मम्नो हे आमगेले व्हड एक कोंकणी खातीर एक व्हड ऑफिस जावका हे भारी सान जप तुगेलें हे तूं कशी म्हणना ना रे जत्ता म्हगेलो वेंकटरमण आसा रे वेंकटरमणान मनाक जत्ता तें तूं कांय हें करनाका आनी हे एक युनिवर्सिटी जावका तूं केन्ना म्हणटना युनिवर्सिटी जावका आनी तूं ताजेर एक चान्सलर की वायस चान्सलर जावन तूं बसून पळोवचें म्हाका बारीक मनान बारीक खूश जाता तशें ताका आनी ताजे बद्दल म्हण हांव होगळी करता म्हण न्ही जाल्यार एक जावका तें म्हणलें मस्त मनाश. आनीक ताणें तुमकां सांगूंक आसा तें एक भिक्षुक चक्रवर्ती म्हणून एक तागेलें बहुशा सहस्रचंद्र दर्शना म्हळ्यार एक पुस्तक एक हें आयिल्लें ताणें ही एक्सप्लेन्ड हिमसेल्फ एज अ भिक्षुक चक्रवर्ती म्हणून भारी म्हळ्यार कितले एक ह्युमिलिटी पळय आपणान कसं केलेली न्हय हें हांव एक खाली एक भिक्षुक जाल्यार म्हाका तुमी चक्रवर्ती केल्या म्हणले एक हाजेरी ताणें बरयलें आनी तें अक्षरशा कशें म्हणटा की म्हळ्यार तो हांव कसं केलें रे मुरली हांव कसं केलें पळय म्हाका लायक जन पुरो मेळ्ळे प्रदीप पै मेळ्ळो रामदास कामत माम मेळ्ळो मोहनदास पै माम मेळ्ळो आतां फुडें आमकां कशें म्हळ्यार कसं काम कर काय जाल्यार काम हें कशें करचें म्हूण आशिल्लें म्हळ्यार एक फायनान्शियल बल नाशिल्लें आतां काम कसन करचें म्हूण सांगून आतां कसं काम करचें जाता गेलें की जाल्यार कसल काम करचें म्हूण सांगून आतां आमकां दिसता अशी ताणें म्हणचें आशिल्लें म्हळ्यार आपूण आज हें पुरा साथ दिवचें आशिल्लें आसल्यार दॅट्स ह्युमिलिटी ऑफ ए पर्सन साथ दिवचें आसलें हें पुरा आंगेल पुरा जनाले ಒಟ್ಟು मेळ्ळी करून कारण हांव कसं कर न्ही म्हूण तागेलें म्हणचें तागेलें आशिल्लें. आनी आतां कोंकणी विशयान तूं सांगिल्लें हांव चिके लेट जॉयन जालो डॉक्टर मोहन मामा पै मामान पुरा सांगच्या पुरो तुमकां
खंडित एक म्हळ्यार डॉक्टर मोहन पैल एक रोल होड शिक्षण बशी तागेल ಒಟ್ಟು वामन मामू आनी पुरा मेळणू हांणी भारी काम केलें केन्ना हे 2007 भितरी कोंकणी शिक्षण स्कुलां भितर थर्ड लँग्वेज दिवका म्हण आयली की खंडित कितें जालें की शिक्षण आमी कोंकणी खातीर मस्त विश्व कोंकणी केंद्र जाल्यारच कोंकणी खातीर मस्त काम करते आसा कोंकणी कला बद्दल उरच्या पोवसा कोंकणी कल्चरा बद्दल उरच्या पोर वेगळे वेगळे तरा भाषांतरांत भितर मस्त काम करत आसा न्हय म्हणा जाल्यार मुख्य कोंकणी शिक्षण जावका आमी कोंकणी शिक्षण तर ना जाल्यार ही भास आनी कितले दिवस एक तोंडार तोंडार उरता म्हूण सांगून पळोवका पडटा ही भास उरका म्हण जाल्यार शिक्षणांत कोंकणी जावका भास आमकां केवल उल्लोवच्याने बरोवच्या कळका आनी वाचच्या कळका त्या म्हण जाल्यार शिक्षण जावका आनी हे एक मूलभूत चिंतना ती पयली देखून आशिल्ली आनी ताका वाडाव दिल्ली वामन शेणे माम ताणें कोंकणी भाषा अकादेमी अध्यक्ष आसतना ताजे बद्दल खूब काम केलें आनी सरकारा निमित्त केन्ना हे 2007 भितर हाका दिवचे अडना म्हूण जालें की तेन्ना पुरा कोंकणी शिक्षण संस्थे बद्दल येवन मेळ्ळू सब करून पुरा आमी करका आमी कित्याक कोंकणी भास शिकका म्हणून मस्त जाणां कोंकणीच्यांक कित्याक भास आमी शिकची म्हूण सांगून आमकां उलोवचें कळटा भास कसले शिकची म्हणून एक अभिप्राय मस्त नाशिल्लो जाल्यार तांकां पुरो सांगका पडलें कसल्याक म्हूण सांगून आनी त्या प्रकारे जालें ताजे नंतर आतां तरीची फुडें थोडे मॅनेजमेंटाच्या तांच्यांनी संबळ दिवंक घेवन शिक्षकां दवरले जाल्यार तेन्ना प्रोत्साहन म्हण दिता आशिल्लें प्रत्येक चेडवांक 1000 रुपया प्रोत्साहन बॅग्स बुक्स अशें मस्त काम जालें आनी आतां कांय हे आतां तांकां रेम्युनरेशनाची संबळूची कांय केन्ना येवचें सुरू जालें की शिक्षण संस्थेचेर भार मस्त कमी जालो आनी तांकां येलें की जी शिक्षकां येलें ती कशें म्हळ्यार आमकां एक नित्य संबळ येता म्हणलें एक मनांत तूं एक बारी हे आनी तांणी बारी मनान आतां काम करत आसाची हांव हे संदर्भार एक सांगचे इच्छा करता म्हळ्यार आज कांय संबळ आमी दिते आसाची विश्व कोंकणी केंद्र तातूंत थंय प्रत्येक शिक्षण संस्थेन तांणी काम करत आसाची इनफॅक्ट दे आर आमगेले एम्बॅसडर्स विश्व कोंकणी केंद्राचे थंय एक एम्बॅसडर्स तांणी केवल कोंकणी शिक्षणाक सीमित जावन काम करता म्हूण ना दुसरे कसल्याय विशयान तूं कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्राक एक लिंक जावन तांणी त्या गांवां भितर काम करचें एक साध्यता आसा ही आमगेले भविष्य विश्व कोंकणी केंद्राच्या मुखारी हाजे बद्दल निर्णय घेवंक करका म्हूण हांव सांगता प्रत्येक विशया भितर वामन हे कोंकणी खातीर डॉक्टर माम बायल आनी ओट्टूची येवचे तांगेले एक जाता म्हणीत ते कोडयाला ताकून सूर करून उडपा मुल्की आनी हांगा भटकळ होन्नावर कुमटा कारवार पर्यंत कारवारांत भितर व्हड सेंटर आमगेलें कारवारां भितर कोंकणी उलयता मस्त नासाची जाल्यार कोंकणी शिक्षणाचे तितले एक प्रभाव जालो नाशिल्लो ते करका म्हणले बद्दल हट करून कारवार पासून हे शिक्षणाचे जालें ते खातीर मुखारी सुद्दां हांवें विश्व कोंकणी केंद्राचे पुरा आडळित मंडळ सदस्यांक मागून घेवचें कशें म्हळ्यार तागेले उदगासा खातीर वामन मामाला उदगासा खातीर आनी आमगेले कोंकणी खातीर हे आमी कंटिन्यू करका आनी हे कोंकणी शिक्षण हे दिवचें आसा पळय हे केवल थंय एक शिक्षक न्हय हे आमगेले एम्बॅसडर्स और आमगेले प्रतिनिधी हे आमतू प्रतिसंस्थांतू जातले ते आमी एक्चुअली आमी निजा अर्थान वामन मामाक दिवची एक श्रद्धांजली येतली म्हणून आनी कशें म्हळ्यार वामन मामान केन्ना सांगचें कशें की जाल्लें रे वेंकटरमणाले दयान जाल्लें म्हणून तें वय भारी कश्ट काणायचे ताणें इतलें एक तो वय तागेले आगेले वेंकटरमणाचेर भारी एक भरवस आसा आपणाले बंटवाळचे हांव म्हणचें भविष्या तो एक बंटवाळ वेंकटरमणान पेटयले एक देवदूत आमगे कोंकणी खातीर कोंकणी एक उदरगती खातीर पेटयलो देवदूत आमगेलो वामन माम म्हणून सांगचें भारी म्हाका इश्ट येता आनी कसं म्हळ्यार ते एक कसं म्हणटा म्हळ्यार रेल्वे ट्रॅक उरता बोगी उरता ती बोग ह्या रेल्वे ट्रॅकार बसोवची बारी कश्ट ते बसयले नंतर काळी चिके धुंगडची मात्र काम केल्या पुरो ताजितले ते वता कारण चिके फ्रिक्शन मात्र उरची आनी दुसरें कसं नाही उरना तशें जावन आज ते ट्रॅक कार आशिल्ले हाका ती बोग ह्या ट्रॅक कार बसयले काम वामन मामान केलें आतां आमी मुखार धुंगूळ व्हेले रे भविष्य वामन मामा आज खंय आस की भारी खुश पावतलो आनी ही आमी ताका दिवची श्रद्धांजली म्हूण हांव सांगचेक इच्छा करता नमस्कार गुरू आनी कसले विचारचे आसले गुरू ना तितलेच म्हणले माम
आणि तुमगेले तुम्ही पुराय वांटून घेतले आमगेलो टू आमकां तुमगेले अनुभव वामन लागीचो तुम्ही वांटून घेतलो हे आमकां मस्त मनाक लागता आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी ताका एक देवदूताले एक रूप म्हणून सांगले तेव्हा मग आमकां मस्त हें जालें आनी तांणी कोंकणी शिक्षणा बगे तुमी केलेले विस्तृत जावन सांगिल्लें आसा तुमकां मस्त धन्यवाद तुमी तुमगेले जे निबिड कार्य निबिडा ते दाखोवन येवन तुमी एक आमकां उत्तर दिल्लें तुमकां धन्यवाद हांव सांगता तशी आतां तांणी सुमार विशय कुमटाचे आनी हेजे विशयांनी पुरो सांगलो डॉक्टर मामान तुमीची तांणी सांगल्या बरें तुमी तुमगेले बायल आनी वामन वच्चे एक जात अशी म्हणून म्हणल्यार तशी आमी त्या विशय पुराय एक डिस्कशन करता आशिल्ली जी आमी कुमटांत एक कुमटांत म्हणून न्हय प्रत्येक शाळेंत भितर एक सनच एक कार्यावळ दवरची ताणें म्हणलें एक आमगेले शिक्षकांनी एक एम्बेसडरशी जावं काम तें काम एक प्रारंभ जालां भितर तें कशें म्हणून म्हळ्यार तांणी एक सनो एक कार्यावळ दवरका आमी येयले तवळी आमी एक 5 मिनट उलयतात तांकां आनी तांकां वाचूं सांगताची चेडवांक तांणी आमी बरोवचा सांगताचे तें एक ब्लॅकबोर्ड दवरका त्या बोर्डार तांणी आमकां बरोवन दाखोवका कितले कोंकणी शिकल्यांचे म्हणून खरें सांगतले रे आमगेले शिक्षकांनी मस्त त्रास घेतला तांणी ते बरोवच्याक तांकां अक्षरस्थ केल्याचे आनी तांणी खूब लोकांनी तांणी बरोव शाळेंत कन्नड शिकची चड ते कन्नड सम बरोवच्या येना तिल्यांनी चंद कोण कोंकणी भास बरयता आशिल्ले हें कसं सांगता म्हणून म्हळ्यार आमगेले शिक्षकान तांचे भितर असूच एक ध्यास ताका तांगेलें एक ध्येय आनी ताका ताणें करचें कार्य हे तिन्नी आता भितर आसा हांव हें सांग कसं म्हळ्यार बुद्धिरूपेण संस्थिता कळ्ळें श्रद्धारूपेण संस्थिता क्रियारूपेण संस्थिता तिन्नी हे तिनी हे करचे हे पुरो सरस्वती चेडू ही शिक्षक आनी तांणी आमी निमून बरयलें कुडले उट्टान येवन बरयलें तांकां बोर्ड हें चॉक दिवचें आसा बरो कार्य बरयता आशिल्लें हें कसं सांगता म्हळ्यार आमगेले चेडवाले रक्तां भितर तांगेले काळजां भितर आनी तांगेले जिन्सां भितर एक वैद्य जावन म्हाका जिन्स दिसता ते जिन्सां भितर तांगेली ती आवय भास आसा ताका आमी एक लायक स्थान आनी ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी करून दवरल्यार ती तांणी भास लायकून वाचच्याक बरोवच्याक शिकताची एक कार्यावळ आमी कसं हे चेडवां शिकले चेडवां कोंकणी शिकले चेडवां कसं करीत म्हणून तांणी घरा बसून बरोवनूच मुखावेल हें तांकां हांव सांगिल्लें तेजे भितर हें कोरोनाचो प्रॉब्लम आयलें कळ्ळें 2 कार्यावळी हांव तांकां सांगिल्लें आसा एक कसन म्हणून म्हळ्यार तांकां येवच्या जायना तिल वेळार चेडवांनी आतां तांकां कशी जी ऑनलायन शिक्षण तांकां अभ्यासार जालां ऑनलायन शिक्षण म्हणून केची तांणी एक पाठ आमकां वाचून दाखोवका आमी एक 2-3 जाणां आयकतात कशें आयकता आनी कशी वाचताची हें म्हणून आमकां येवच्या जायना जाल्यार व्हड ताजेर एक तांकां एक उमेद आसता आनी ती कार्यावळेस पळय ती मुखार वता ती बंद पडना तशी एक ताका अडकळे येना तशी जाता कोरोना प्रॉब्लेम दोनीच कसं म्हणून म्हळ्यार तांणी एक खंयची एक कथा एक कोंकणी बरोवका घरा बसून बरयल्यार ओडना शिक्षकाल थोड्याची सहाय घेतल्यार ओडना ती कथ बरोवन आमकां धाडका आनी ती धाडल्यार आमकां आमी ते एक इवॅल्युएशन की कसं की कोण तांकां एक भोवमान की एक इनाम दिवन तांकां एक संतोष करूं जाता आनी तें काम मुखार वता अशी हे 2 कार्यावळ आसूच कोंकणी शिक्षणाचे सेटिंगांतूच आमकां करपाक साध्य आसा आनी तिसरें कसं म्हळ्यार चिक्के भायर येता कोण आसा तें कसं म्हळ्यार आतां आमी हें दशम कक्ष म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड SLC तें कोंकणी शिकयताची आनी SLC भितर लायक बरे मार्क काडले चेडवांक त्या शाळेंत देखून करयलां आतां 3-4 शाळेंत देखून आमी केलां हायेस्ट 10th स्टँडर्डा भितर अंक घेतिले मार्क घेतिले चेडवांक एक विशेष एक प्रोत्साहन दिलां आमगे स्कुलांत आमगे नालंदा स्कुलांत केलां मागीर ताणें कॅनरा हायस्कुलांत केलां मागीर हे कारवारांत हिंदू हायस्कुलांत केलां उशा राणे आमगेले हाजे परिशदेचे अध्यक्ष तीन थंय दिलां अशी तांकां एक ते 10th स्टँडर्डा देखून भायर वतना एक विशेष जावन तांकां एक पुरस्कार दिता तसो लमण्याचें अरेंजमेंट आमी केल्यार तांकां आनीक उमेद येता खंडीत आनी अंतीम जावन कसो उरला म्हणून बाकी म्हणून म्हळ्यार
थंय देखून मुखार वचच्याक आमगेलें हें पावनी येता वय PUC भितर वचच्याक आमगेलें एक व्हड पावनी वय, तें एक म्हणून अडकळशी आसा आनी एक 2-3 वर्सां जालीं तें जावन तें अडचण आसा ताका आमी तें पार करून वचच्याक एक कसो एक प्रयत्न करता अशें सरकारा लागीं तें उरका अशें म्हणून आमगेल्या मनांत दिसता एक PUC म्हाका दिसता एक सणाची एक हें एक पावंड येता म्हळ्यार हांव म्हणचें आतां आमी थर्ड लँग्वेज जावन खंयची भास घेताची कॉलेजांत PUC थर्ड लँग्वेज म्हणना फर्स्ट एंड सेकंड मात्र ते आयदर कोंकणी कन्नड आनी इंग्लीश घेवेत एक इंग्लीश आनी हिंदी घेवेत अशी 2 लँग्वेज मात्र असते आसता वय तशें जावन वपास आमी डिग्री येतना वपास कोंकणी असते आतां वय BA अंत भितर कोंकणी पावले BA अंत कोंकणीचें काम जाता आसा मुख्य जावन आतां तुमी सांगलें हें एक तुमगेल्या हांव सल्लाय दिवचें आमगेले श्रीमती लक्ष्मी आनी श्री नंदगोपाल विशेणे एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ कसो आसा हाजे मुखेन कोंकणीचें काम आमी कशी कोरयत कोंकणी शिक्षणाचें काम कोंकणी शिक्षणाचें काम कशी कोरयत वय आमी तांकां एक शाळेचे फुडें तुमकां उडोवंक आसचें पळय दूरदर्शनारी सकाळची टायमार UGCचे कार्यक्रम चलता आशिल्ले वय तशी आमगेले प्रायम टायमाचे हाजेर विंगड आमगेले आतां लायव्ह स्ट्रिम्स जाता आसा जाल्यार सकाळची टायमार कशी आमी कोंकणी शिक्षणाचे मुखारसून हें कोरयता म्हणून तुमगेल्या मनांत वय आमी 2 नमुन्याची कार्यावळ कोरयता एक कसो म्हळ्यार आमी कोंकणी शिकयतले आसा पळय हांगा तांणीची एक कार्यक्रम करून तांकां बरोवपान तूं म्हळ्यार आतां तातूंत भितर कसलें व्यत्यास कोरका आनी कसले नमुन्याचें हें काण घेवका म्हळ्यार आतां कथा बरोवप जाल्यार ताचें एक भाशांतरणकार करतले ताका कसले नमुन्याचें हें जावका एक अशी शिक्षकान एक कोरयता दुसरें कसं म्हळ्यार एक शाळेचे एक 7-8 जाणांक आपूण हाडून हे आमगेली इतले चंद आमगेले एक हो जाला स्टुडिओ आसा अंत भितर तांगेले कसं कार्यक्रम करून तांकां एक पब्लिसिटी मेळ्ळें म्हणून कितें जाता तांणी हाजे वयर येताची तांकां एक संतोश जाता आनी भाश वाडच्याक ताच्यान मस्त उपयोग जाता अशें म्हाका दिसता हे आमी कार्यक्रम काणगे वेता म्हाका दिसता ते आमी करूं जाता आनी इवन आतां भायचे देशां आशिल्ले भायची गांवां आशिल्ले कोंकणी शिक्षणा भितर शिकून येनातिल्ल्यांक कोंकणी बरप शिकोवचे तुमी हांगा श्रीनिवास हांगा आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण तुमी एक पुस्तक प्रकट केलें वय वय 100 घरांत कोंकणी बरप तसले कार्यक्रम हे तुमी आमगेले वेबसायटार पळय डावनलोडाक दिवन हे हांगा दाखोवन तांकां ताजे विशयारी म्हणून तुमी आलोचन वय तें एक तांत्रीक थोडेचे तांत्रीक बळ आसा बळ आसा वय ते करूं जाता म्हणजे आतांच्या अध्यक्षान मस्त मुतुवर्जी घेवन श्री नंदगोपाल शेणे हांणी एक विशेष उत्तेजन आमगेले एक लायव्ह स्ट्रीम स्टुडिओन कोंकणीचे मुखार काम जावपाक कोंकणी शिक्षणाक एक उत्तम हे स्टुडिओ दिवचे मात न्ही ते कार्यक्रम कशे मुखार व्हरका म्हण तांकां नित्य तांकां आलोचन करून कांय पण एक चाल दवरले एक उमेद आसा पळय ती एक भारी एक नमुन्याचे वामन मामाल स्टेप्सारी एक उमेद दिसता म्हाका कशी पण कोणत्या मुखार व्हरका त्या आमगेले एक विश्व कोंकणी केंद्राचे एक व्हड नशीब म्हणून दिसता की तसले एक व्यक्तीन ते काण घेवन स्पिरीट तागेले भितर आयला ते वय वय प्राय आमगेले हे आमगेले कोंकणी लोकाले आमी सरस्वतीन तीर हाडून येयलेले भितर तुमी आतां इतले काळ दाखोवन आतां तुमी आनी मायन करून इतले काळ दाखोवन वामन मामाले वटू एक तुमकां वामन मामा घेवन तुमगेले कारारी इतले कडेन एक कोंकणी भाशा शिक्षण चलासून हाडची म्हळ्यार सान काम न्हय व्हड एक तुमी काम केलेलें आसा वामन मामाल नेतृत्वारी वामन मामाल मार्गदर्शनारी आनी वामन मामाक तुमी मस्त लागशिल्ले आशिल्ले आनी प्रती मंगळारा प्रती शेनवारा म्हळ्यार तुमी येवन वामन मामाल वटू बसून भासाभास करतले तांगेले निजी वैद्य जावन आशिल्ली तुमी तांगेले देखभाल पळयताली तुमी आनी खंयचेय एक आमगेले एक विश्व कोंकणी केंद्रांत कॅम्प जावन आसचे पुरो चेडू आसचे पुरो इतले आमी खंयचेय संदर्भार तुमकां संपर्क केले कुडले तुमी आमकां आरोग्या विशयारी तुमी मार्गदर्शन दिल्लेलें आसा कोंकणी शिक्षणाचे तुमी वामन मामाले ध्यान कितले म्हत्वाचे म्हणून आमकां सांगून दिले आमगेले मस्त एक आनीक जावक आशिल्लीं कामां मस्त आसा जाल्यार इतली ताय केल्लेली कामां आमकां एक उमेद मेळटा
फुडली 10 वर्सांत आमी तुमगेल्या नेतृत्वार केलेलें काम कसं आसा हवामान मार्गदर्शनारी ते पळयतना आमकां कोंकणी शिक्षण मस्त एक बरे एक अडिपाय ताका मेळ्ळा म्हणल्यार एक आमकां धैर्य पावता तशी ह्या विशयार आमगेलें काम मुखारसून चलता आसता परत परत आमी कोंकणी शिक्षणा विशयारी आमी लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियोन कार्यक्रम करता आसताची शिक्षकांले एक हे करता आसताची तशी आनी कसले तुमकां मना सांगू आसल्यार एक 2 उतरां सांगू येता मोहन भाई हय ते कसल म्हणल्यार रे आतां आमी हे कोंकणी शिक्षक वृंद आसा एक आमगेल्याक आतां हांकां आनी चड प्रशिक्षण जावपाक हे प्रशिक्षण दिवच्याक म्हळ्यार तांकां एक स्टेज ते आमी मुखार राबयले आसा तांकां आनीक हेची मुखार वचूंक आज तांत्रीक जावन आमी मस्तची बदलला भाशेचे वाडावळेक तांकां कशी एडजस्ट जावच्याक ताजेन ते कशी ते चिरडवांक ते मुखार दिवच्याक एकय लोकांक समाजांत कोंकणी समाजांत हे शिक्षकांनी कसलें तांगेलें पात्र कितलें उपयोग जाला म्हण इतर लोकांक हे शिक्षकांनी हें आसपा वय ते उपयोग तांकां इतर लोकांक दिवं तशें तांकां एक नमुना थोडें आमी एक केल्ल्यार म्हाका दिसता मस्त बर जायत ताजेन आनी भास वाडच्याक ताजेन बारी छांग जाता अशें म्हणून म्हाका दिसता अशें सांगता वामन मम्माले विशयार तुमी पयल्यान पयलीं उलयतना सांगले कोंकणी शिक्षण वामन मम्माल निमित्त एका क्लास दाखोवन धांची क्लासारी आमगेली जबाबदारी आसा ती धांची क्लासार मुखार व्हरची आसली हें एक आलोचन घेवन आमी हांगा कार्यक्रम हांगा समाप्त करता आसाची डॉक्टर मोहन पै माम तुमी येवन तुमगेले एक मोलादार एक वेळ तुमी आमगेलो दिलो आनी हे शिक्षणा कामां तुमी मस्त वेळ घालता आसाची मागीर ताजी पार्ट हय तशी एक तुमी दिल्ले म्हणल्या कारणान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी इतले वेळ आमगेले कार्यक्रम पळयले सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं फाल्यां आमी वपास हेंच्या समयार तुमकां वपास मेळटाची अनेक आमगेलो ओटू वामन मम्माले ओटू काम केलेले दोग लोक तुमगेलो ओटू वामन मम्माल उडगास वांटून घेताची देव बरें करूं धन्यवाद